गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळपाचें. And speaker sir, जेन्ना म्हाका आन्सर येयलो, I will read out the answer. The answer provided hides the reality. Answer as per Cyclostar. Yes. Speaker sir, जें हांव सांगता हें आमकां गोंयकारांक सारकें मूळ गोंयकारपण आनी आम गोंयकार म्हूण ओळखोन दिवपाचें. Speaker sir, जेन्ना म्हाका आन्सर येयलो, the answer I will read. The answer provided hides the reality. We are told that a few departments have websites and option of Konkani. We are also told that many departments are in the process of developing website with options of Konkani. If we go through the list provided, it is just 12 out of XN there are 113 government departments and offices which either have the option or are developing the option. This is very poor performance on the official language front. Speaker sir, even these 12 government departments which have option, the content is not available in Konkani. So it is actual performance is nil. So Speaker sir, हांव कितें म्हणटा, समज तरी even तरी option आहा आनी तेतूंत content ना, that it is zero. Speaker sir, the sorry state of State Information and Publicity Department does not have a website with the option Konkani. Speaker sir, जेन्ना आमगेली कोंकणी एक आमी गोंयकार आनी एक कोंकणी भास तरी आमी इतली कोताय आनी इतली आमगेले त्रास काडे कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज कोन्न आनी गव्हर्मेंट समज वेबसायटी जर कोंकणी तरी ना जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज द स्टेट. एक म्हाका दिसता बाकीच्यां गोंय सगळें इंकून काबार जालें. आतां कोंकणी आहा तें तरी सांबाळपाचें. स्पीकर सर, हांव तुका सांगता, म्हाका एक लिस्ट मेळटा तेजेर इन 2018-19 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1,63 lakhs दिल्ले. ते देंवन 105 जावन आतां 2022-23 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1,05 मेळ्ळे. सो इन्स्टेड ऑफ वाडोवपाचें कोंकणी आमगे प्रमोट करपाक म्हाका दिसता सरकार हें देंवयता. सो ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव मागता, चीफ मिनिस्टर, वॉट इज द एक्चुअल थिंग वाय ऑल हें देंवयता कित्याक जेन्ना कोंकणी काबार करपाक मती आहा. ऑल दीस आय कॅन रीड आउट ऑल दीस. गोवा कोंकणी अकॅडमी, दालागो कोंकणी अकॅडमी, कोंकणी भाशा मंडळ, ऑल इंडिया कोंकणी परिशद, हेंकां जे पयशे मेळटाय म्हाका दिसता ते कित्याकूय पावनाय. सो इट इज हाय टायम जेन्ना आमी एक कोंकणी हांव एक ऑप्शन जेन्ना हांव एक खंय तरी एक भायर गांवांत गेलो, हांव सांगता स्पीकर सर, हांवें कोण हाटल्यान कोंकणी उलयता तो चोयल्यान गोंयकार म्हूण वळखोन गेलो. समज आमी तरी कोंकणी सांबाळनाय, म्हाका दिसता सरकार तरी कोंकणी भाशा तरी आमगे सांबाळना जाल्यार म्हाका दिसता कितें कोतलो. सो माय स्पीकर सर, म्हगे क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. माय क्वेश्चन इज बाय वॉट timeline that the government department and the offices will have a website with the option of Konkani. Unless we fix a timeline and it is monitored, nothing will happen. So I want an answer from the Honorable Minister. ओके सर, आमदारान प्रश्न विचारता आसतना ऑफिशियल लँग्वेजी उपरांत तो डायरेक्टली कोंकणी अकादमी हो सगळो विशय उलोवन मेकळो जालो. कोंकणी अकादमीक आमी कितले पयशे कमी दिता आनी बाकीचें सगळें सांगलें. पण आमी स्पेसिफीक हांव मुद्दामून सांगता स्पीकर सर, जी बायलिंग्युअल वेबसायट आसची हाच्या खातीर सरकार कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा. ऑफिशियल लँग्वेज आमचे डायरेक्टर ऑफ IT आनी GL हांच्या मदीं ऑलरेडी मिटिंगूय जाल्या आनी सगळ्यो बायलिंग्युअल वेबसायटी करच्यो हाच्या खातीर ऑलरेडी काम सुरवात जाला. आमी IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन GL हेका डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हणून ऑन बोर्ड घेतल्या. एट प्रेझेंट www.goa.gov.in हाजेर पयली तांचे जो मेन कंपोनंट जो आसा हो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन म्हणजे इंग्लीश आनी कोंकणींतल्यान सगळ्या मेन कंटेंट जो आसा पळय न्ही हो कंटेंट सगळ्या वेबसायटीचेर आसा. तेजो कंप्लिटली कंटेंट जो आसा हो रेडी करचो हाच्या खातीर आमी ऑलरेडी ट्रान्सलेटर जे आसा हे ट्रान्सलेटरूय घेतल्या. जवळपास 8 कोंकणी ट्रान्सलेटर घेतल्यात. सिनियर एक आमचे कडेन आनी एक सिनियर ट्रान्सलेटर आसा, एक मराठी ट्रान्सलेटर आसा आनी हितूर बायलिंग्युअल करपा खातीर तेजी सुरवात केल्या. नो डावट आमी म्हणटा तो थोडोसो उशीर जाला हे करपा खातीर, बट ते करपा खातीर डेजिग्नेट केल्या एजन्सी. हाज्या फुडें म्हणजे येता त्या 4 फेब्रुवारी ऑफिशियल लँग्वेज डे आसा आनी तो पर्यंत आमी बऱ्योचश्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन करपा खातीर तेजें कामूय सुरवात केल्लें आसा आनी हेन्स फोर्थ ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन उरतले हे आमी कंटिन्युअसली पळयता. बट तेणी जें दुसरें भाशण जें केलें आमकां खंयसरूच म्हणजे कोंकणी अकादमी इवन दो आमी जी कोंकणी भाशा मंडळ आमी जेंच्यांनी ग्रँड मागल्या
तेन्ना तेन्ना तांकां ती ग्रँड आनी वेगवेगळे जे कोंकणीच्या हेच्या खातीर कार्यक्रम करता तांकां सातत्यात मदत करपाचो प्रयत्न केला आनी खास करून कोंकणी लँग्वेजी खातीर जेंच्यांनी कार्यक्रम करता तांकां खंयसरूच ग्रँड्स ना म्हणूंक ना. तेंच्यांनी जी मागल्या पण आमी प्रत्येक फावटी आमचें एकच म्हणणें आसा, आमी ग्रँड दिता, तुमी थोडीशी ग्रँड्स रेज करची, बट आमी मॅक्झिमम ग्रँड दिवपाचो जो हें आहा तो ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन सातत्यात केला आनी हाज्याय फुडें आमी करतले. स्पीकर सर हांव एक ना एक ताजो ताजो एकूच सांगपाक सोदतां. सो ऑनरेबल मिनिस्टरा कोंतान गोवा कोंकणी एकेडमीन पयशे उणी मागिल्ले कित्याक 2018-19 तांकां 163 आनी आतां तें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेंगे वयल्यान एक्सपेंडिचर वाडला. तुमी 105 दिलाय तांकां. वॉट इज द रिजन? सो त्या पयलींचो आमी एक डायरेक्टर ऑफ हेंच्यांनी ऑफिशियल लँग्वेजीन सर्क्युलरूय सगळ्या डिपार्टमेंटाक इश्यू केला की तेंचे सगळे बायलिंग्युअल करपा खातीर ताका ऑलरेडी आमी कामांकूय लायला. तेणी कोंकणी अकादमीचो हे फावटी बजेटान रिवायज करून कोंकणी अकादमीचे सगळ्यो तेंच्यो स्किम्स आनी तेंचो फंड्स जो आसा ह्या बजेटान स्पीकर सर रिवायज करता. ड्युरींग द कोवीड काळात फाटल्या 2 वर्सांक तांकां रिशफल केले, बट हे फावटी डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता. थँक्यू. लास्ट क्वेश्चन जालो एडम जालो तुजो. येस. मुखेलमंत्र्यान म्हणलें